Sakurai Yeyat Namaskar Korai Yeyat Namaskar Korai Somyan Yeyat Namaskar Korai Yeyat Namaskar Korai Yeyat Namaskar Korai Somyan मंगळाचे जो सगळे म्हज्या काळजान सगळे म्हज्या जिवाच्या बळान सगळी म्हजी शक्तीन आनी सगळे म्हज्या मनान तुका हांव भोसतां तुका हांव नमस्कार करतां तुका पोरणी पाठ करतां तुजे सरशीं साश्टांगी पडून म्हजें जिवीत सगळेंच तुका समर्पितां गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन गळा जेजू सगळें म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून आतां तुज्या एकवटान म्हजें जिवीत हांव सारतां तुजीं उतरां पाळटां आनी तुजे कृपेच्या आदारान तुजे गोठायन तुका एकवटान म्हजें जिवीत सारतां जेजू तुवें म्हाका हीं तुजीं उतरां दिल्याय म्हजे सवे रिगून राव आनी हांवूय तुजे सवे रिगून रावतां प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाचीं बोटां आसा तीं चोत्तान तकली मेरेन हांव तुज्या जिवितान बरोवन येतां तुजें जिवीत म्हजें सवें बरोवन येता तूं म्हजें सवें बरोवन येताय जेजू कित्याक तूं म्हजे भितरूच आसाय आनी हे परी तूं म्हाका तुज्या एकवटान दवरताय कित्याक प्रत्येक सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी तूं जिवीत म्हजें घडोवन येताय प्रत्येक सुस्कारांत आनी सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान सगळीं म्हजी चिंतनां म्हजी भावना म्हजी चाल म्हाज्यो आठवणी कितें आसाय तितलेंय भितर बरें आनी वायट तुजें आनी अदृश्याचें आपलेपणाचें सगळें तुजें सवें दवरतां जेजू आनी तुका हांव हें सगळें समर्पण करून म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान हांव आतां सारतां प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हे दुनिया म्हजी सत्य म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मोगळा जेजू प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तूं म्हजें सवें बरोवन येताय आनी हांव तुजें सवें रिकामो जातां तुजें सवें हांव बरोवन येतां तूं ह्या उफाट सुस्काराच्या समुद्रांत जियेताय तुजें सवें हांव जियेतां भोंवतां आनी आसां सगळें आसा तितलें तुजेंच सवें आसा तर तुजेंच सवें तें धरून तुजें जिवीत हांव पोतकोरतां तूं म्हजें सवें बरोवन येताय हांव तुजें सवें रिकामें जावन तुजें सवें बरोवन येतां सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी तुजें सवें बरोवन येताना म्हजें जिवीत सगळेंच तुज्याच ताब्यान करतां हांव उणो जायत वचोंक जाय तूं म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना
तुज्या नांवान सगलें म्हजें आसा तितलें तुका समर्पिता हांव आनी तुजें जिवीत हांव पुत करता. तूं म्हजेशी वाडत गेलोय म्हणटच हांव म्हज्या आपलेपणांतलो भायर सरून तुज्या खेरीतपणांत हांव आतां म्हजो जिवीत जियेता आनी तूं म्हाका भाग घेवंक दिताय. तर हो खेरीत सांदो सायबीण मायन आपलें जिवीत त्या मनोभावान सारलें, त्याच मनोभावान हांवूय आतां सादतां. हांव चाकर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणें हे परी म्हजें जिवीत तूं घडोवन हाड. म्हजें खेरीतपण तूंच घडोवन हाडलें म्हणटच तुकाच तें हांव समर्पिता आनी तूंच तातूंतल्यान तुजो सगळो वावर फुडें व्हर. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकर म्हणून सुस्कार भायर सोडटां आनी भितर घेतना जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणें हे परी तुका म्हाका जें घडोवन हाडूंक जाय तें घडोवन हाडच्याक हांव पीठ कशें तुज्या हातान घालतां आनी तूंच म्हाका तो आकार हाड आनी म्हजें खेरीतपण म्हाका दिवन तेंच तुका हांव परतून ओपून दितां. तर प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव म्हज्या आपलेपणाक मोखतां आनी तुजे सवे हांव पुनर्जीवन जावन हांव न्हय तूंच म्हजे सवेन जियेताय जेजू. ते परी म्हजें जिवीत सादतां प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. आनी तुजें सवें सादतना तूं बापाक एकवटो नासलोय तर तुज्या बापायच्या एकवटान तूं म्हाका भाग दिताय आनी तुजें सवें बापाक हांव एकवटान रावतां प्रत्येक सुस्कारांत. सुस्कार भायर सोडटना बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडटां, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवन तुजें सवें बापाक एकवटान रावतां. कित्याक तुवें आमकां सांगलां जिवीत सोत आनी वाट हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. वय जेजू तुजे वरवीं बापाक हांव एकवटान रावतां. पूण पवित्र आत्मो तुका कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय ते आस्कार सुस्कार तुजे भितरल्यान बापाक उबारतालो. तर त्याच पवित्र आत्म्याच्या मागण्यान जें तुजें सवें घडत येता तातूंत हांवूय भाग घेवन तेच परी पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत प्रेरणांत बापाक तुजें सवें ती मागणी उबारता. जेजू तुजे वरवीं बापाक आनी आत्म्याक हांव एकवटो आसां.
तुज्या नांवांत म्हजें जिवीत अदीक खोलायेन सादता आनी हे परी तुका एकठांय बाकीचें सगळें तूं म्हजे सोबें घडोवन हाडटाय, कित्याक हांव तुजे कुडींतलो एक सांदो, एक खेरीत सांदो. आनी तुजें जिवीत हांव अदीक खोलायेन आपणायतां. सायबीण मांय, तूं म्हाका मदत कर. जशे भाशेन तूं जियेली तेच भाशेन हांवूय जियेतां. जेजूच्या जिवितांतले मिस्ते तुवें तुज्या जिवितांत सारले आनी तूं ताका एकठांय ताच्या वावरांत तूं सामील जाली आनी आयज पर्यंत तूं तेंच काम फुडें कोत्ताय, कित्याक तूं जावन आसाय आमची आवय. तर तुका हांव ह्या मिस्तेऱ्यांतल्यान जेजूच्या एकठांय अदीक खोलायेन म्हजें जिवीत सारूंक विनंती कोत्ता. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजूचो अल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचें, सर्वेस्पो तुजे सोबे आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें 21व्या दासळे बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगडे पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांत तो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें राज परगटूंक लागलो अशें ताणें म्हणलें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लकलकीत धवी फूल जाली. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. लूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो
देवाक दिन वाचून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा, म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. 5 दुखीचें मिस्तेर, पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रोगताचे दाळ थेंबे वरी जालो ताजो घाम. आनी मागणें करतच शिश्यां सुशी उठून येदले ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्करी करतात. जो 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोंड मारूंक लायले. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विडून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा, नमान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. पांच ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेंतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनः जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूं भितर बोवडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी करता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसुल्ली एक बायल, तिच्या पांयां तोडा आसलो चंद्री, तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. नोमान राणी एका कुळची माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवीची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून हृदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रातनीच काकुळची नदर घाल. तूं कोणवाळेन मोगाळ दुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय.
बागेवन देवाची माया आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. बागेवन ती आंक आरमोरेचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्लें आसा तें आमकां मेळोवची कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कर रे भोव खणवाळे आंकवार मारे, केन्नाच आयकूं ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान, मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासर दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बरवाशार हांव येता तुजे विंगेंत, ए आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशीं, तुज्या मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुनीचे ताणें दिश्ट घाली. हय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दुत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता, इनोळख्यांक कुंच बांदता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्त्यांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोगाळा जेजू, तुजें जिवीत सायबीण माय सगळें तिचे बरोबर हांवें आतां आपणायलेलें आसा. जशे भाशेन तूं तिचे कुस्म्यांत आसलोय आनी तूं तिचें सगळें मागीर सगळें तुजें जिवीत सुटावे करून तिका तुवें भागीदार केली, तेच भाशेन तूं आमकांय कोत्ताय तिचे वरवीं आनी तुजें सगळें. तर आतां जेजू, तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां फुडें आयच्या दिसा कशे भाशेन तूं आमचें सगळें जिवंक सोदताय ताचेर नदर मारूंक आमकां आतां घोटाय दी, कृपा दी. आमचें मन उजवाडाय. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान प्रेरणान आमकां तुजे वाटेन चलूंक, स्वतान जिवंक आनी हे परी आमचें जिवीत तुजें सगळें सारूंक आमकां मदत कर.
प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका महिमा तुका गावंदोन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण कोता आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. मोगळा जेसू, तुझे जिवीत उदिकान उदीक आमी स्विकारून पत्करून आमच्या जिवितान तू उदिकान उदीक उजवाडाक आयलाय, जागृत जालाय आनी तुझे खेरीत सांदे कशे आता आमी जिवंक लागल्या. जेसू, तुझ्या उतरांतल्यान तू आमची मनां उजवाडाय. आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत कशे भाशेन तुवें तें आमकां सांगलाय तें तूं आमचे सोबेन जिवंक सोदताय आनी कशे भाशेन तें आमी जियेतल्या तेंय बी आमकां स्पश्टपणे दाखय, सुटावे करून दाखय. आनी तें करूंकूय तुजीच मदत आमकां जाय. तुज्याच एकवटान तें करच्याक आमकां घोटाय दी. सगळीं भुरगीं संसारक्या रोक्ता मासाची देखून जेजून त्याच रोक्ता मासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नास केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतेली तांकां सुटका दिली. कोरिंथ देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करूंक नात पूण अब्रामाचे संस्थीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकाचे बोक्षणे जोडून घेवचे खातीर
देवा फुडें दयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सोगटात ताणें आपल्या भाव भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपोर्द्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपोद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात, पर्जा मदें ताची कर्तृत्वां गाजोयात, ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताच्या मुखामोळ सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें वेंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. ओजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सुपूत घेवन भास दिल्ली तीच ही. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. देवस्थानांतलो भायर सरून जॅकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंतुरणात पडलोली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामर्श करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत
सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताची सुरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बळितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळी उठून जेजू भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमोन आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक लागले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियांत बरोवन तो ताच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो.
मुगळा जेजू तुझे आसोपूत आमकां आमचे जीवित सगळे पेकून तूं थाऱ्यार हाडटाय ताका लागून आमी तुका दिनवासता पेदूच्या आंद्रेचे सासूक तुवें बरी केली फकत तिका हात दिवन उखलली आनी ती उठून सगळो वावर तांचे पासून ती करूंक लागली तेच भाशेन दुसऱ्यांचे तुवें आज स्पर्श करून तांकां स्पर्श करून तुवें तांकां पेखवणी दिली तरेतरेची दुयेंसां कुडीची मनाची आत्म्याची तुवें ताका पेखवणी दिली आनी ती खरेपणी तुजेर पातयोंक लागली तुवें वेताय थंयसर ती येवंक आवडटाली जेजू कितल्याच जाणांक आमी तुजी सुटशी आयज हाडटा जी आपल्या जल्माचो दीस समरमतात तितल्यांकूय तूं स्पर्श कर आनी पेखवणी दी आनी तांचें जिवीत बापाची येवजणे पर्यंत तुजें सगळें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे तें घडोवन हाड हें तेणें ताका फावो कर आनी ते पर्यंत जिवच्याक चुपत आत्मो ताका दी आनी ताचे गोठायेन जाणवायेन आनी आसण्यान ताका तुका मानता तसलें जिवीत तांचें घडोवन येवच्याक तूं मदत कर खूब जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा जायत्या जाणांक पेखवणी जाय कुडीच्या पावंड्याच्या आत्म्याच्या मनाच्या पावंड्यार तूं तांकां तूं तांकां स्पर्श कर आमी हांगसर मागण्यांत रावता आनी तूं तांकां पेखवणी दी कितलींशीं जाणां प्रवास करून परतून परदेसान गेल्लीं आसा पोटा पासत तूं तांकां सगळ्या जाणांक तूं राख सांबाळ आनी बरी सावध भलायकी फावो कर आनी सगळी ही मागणी त्या मनांत धरून जो लोक हांगसर हजारांनी येता त्या सगळ्यांक तूं जेजू भाग्यवन फ्रांसिसा वरवीं स्पर्श कर आनी तांचें जिवीत तूं बदलून काड तुज्या एकवटान ती जिवंक तांकां मदत कर आनी हे परी एक कृपेन बरोवन तांचें जिवीत सारच्याकूय तूं तांकां मदत कर म्हणून मागता आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो रायज समजून दी आनी सगळ्या पथकां बगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वाटांतले आमकां निवार भगवान बरें कृपेन बरयले सर्वस्पोक जेठाय साव श्रेमदेन सुदयन सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन
Such